Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोयचो कोविड मरणाचो आकडो 50 वयरूच. सोमारा 50 लोकांक कोविडाक लागून मरण. जीएमसीत 28 जाण, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात 15 गेले. उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ESI, म्हापसा UHC, बेतकी हेल्थ सेंटरात दरेकी 1 मरण. उत्तर गोंयच्या खासगी हॉस्पिटलात 2 जाल्यार दक्षिण गोंयच्या खासगी हॉस्पिटलात 1 कोविड मरण. मरण आयिल्ल्या 3 जाणांनी कोविडाच्या वाशिनाचो पयलो डोस घेतिल्लो. आतां मेरेन कोविडाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आकडो 1729. सोमारा 2804 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळे. 2367 रिकवरी. 309 जाणांक हॉस्पिटलात ॲडमीट जावचे पडले. 165 डिस्चार्ज. 6107 सॅम्पलां टेस्ट केली. पॉझिटिव्हिटी रेट 46 मेरेन देंवल्या. रिकवरी रेट 72% पावल्या जाल्यार एक्टिव्ह केशी 32262. सोमारा वाशिनाचे 4264 डोस दिले. पयलो डोस घेवपी 2857 आनी दुसरो डोस घेवपी 1377 जाण. दोतोर शेखर साळकर म्हणटा, ताकतिकेचे लायफ सेव्हिंग उपचारांक तालुका लेव्हलाचेर स्टेप अप हॉस्पिटलां उबी करप म्हत्वाची. यू सजेस्ट टू दी गव्हर्नमेंट दॅट प्रत्येक तालुक्याच्या लेवलाचेर ही स्टेप अप हॉस्पिटल्स फुडल्या 7-8 दिसां भितर उबी जावची म्हणून. 7-8 दिसांनी इन नेक्स्ट 2 days it should form. Yeah. By days it doesn't take time much. You require manpower. आज आमचे कडेन हो मॅनपॉवर तालुका लेवल स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करपा आसा काय कितें? ना तो म्हणजे तुका तयार करचो पडटलो. सी सगळे म्हणटले नाक म्हणून, पण यू हॅव टू लर्न. उद्योजक आकाश खवटे म्हणटा, कंपन्यांनी स्टाफाच्या वॅक्सिनेशनची खात्री करूंक जाय. कर्फ्यू पाळून कोविडाची चेन तोडप म्हत्वाचे. दुयेंतींचो आकडो देंवल्यार उपचार व्यवस्थित जातले. Every company, every industry, including us, have people above 45. करेक्ट. I think we have also to introspect what we have done to make those people get vaccinated. Very What crucial industry point. has done, what all industry has done to get those people vaccinated. Not only government can try, but government has a limitation because it has resources problem. The government can appeal, it cannot pull you out of your house. So probably I feel a stricter as an industry, I don't know how it works, but a stricter regulation should come that if you're not vaccinated, if you have the opportunity to do it, it becomes a kind of a criminal offense because you're putting somebody in trouble. No, and प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.